आज माझे आराध्य दैवत गणपतीचो दीस म्हणून आज बालभवन केंद्राचे कॉर्पोरेशन याचे आज ताबो घेतला। पयली सुवातेर हांव मनापासून धन्यवाद दिता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां, कारण ज्या विश्वासान तांच्यांनी म्हाजी नियुक्ती चेअरमॅन म्हणून ह्या बालभवनाचेर केल्ली आसा, त्याच विश्वासाच्या बळाचेर हांव तांकां सांगूंक सोदतां की आज पयलीच फावट हांव हांगा चार्ज घेवपाक म्हूण येयल्लो आहा। बालभवन हाचो खरो अर्थ त्याची जाणीव करून घेतलेली आहे। त्यानुसार हांव नक्कीच कितले दीस व कितले म्हयने हांगा अध्यक्ष म्हणून आसतलो हेचे गणित न धरता जितले दीस किंवा जितले म्हयने हांव हांगा आसतलो ते कितें तरी तेंच्या विश्वासाक पात्र ठरतलो आनी ते विश्वासाक पात्र ठरले आसतना जे हांगाचे आमचे जे डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून सावयकर बाब जे काम पळयतात तांच्याशी मिळून मिसळून रावन ह्या बालभवनाची जी 50 सबंद गोंयांत जी केंद्रां आसात ह्या वेगवेगळ्या तालुक्यांत किंवा वेगवेगळ्या मतदारसंघांत आसलेली ही आमची बालभवनाची केंद्रां, त्या केंद्रांत आसलेल्यो सोयी सवलती कमतरता जाणून घेवन जेंच्या माध्यमातून आमची भावी पिढी जाका आमी फ्युचर जनरेशन म्हणटात हे घडयता आसतना ह्या गोंयची कला आनी संस्कृती कशी राबयतले म्हणजे कशी टिकयतले तेतून आनीक आसल्यान भर कशी घातले हाचे खातीरय प्रयत्न हे आसतले। आनी इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां की बालभवन हे जे आसा कॉर्पोरेशन ते बालभवन कॉर्पोरेशन घेवपाक जरी कोणी जर फाटीं फुडें सरले जाल्यार हाच्या फुडें अशी परिस्थिती घडोवन हाडपाक जाय की कोणी तरी म्हणपाक जाय हक्कान म्हाका आपणाक ते बालभवनाची ताबो दी, म्हाका थंय काम करपाची उमेद आहा, म्हाका आपली फ्युचर जनरेशन जे भावी पिढी जी आसा वेगवेगळ्या माध्यमांतून घडयता आसतना गोंयची कला आनी संस्कृती कशी टिकयतले कशी राबयतले आनी फुडें व्हरता आसतना तेतून आणखीन भर घालून कशे फुडें वतले हाच्या खातीर नक्कीच हांव प्रयत्न करतलो। हाचे खातीर सगळ्यांच्या सहकार्याची प्रामुख्यान मुख्यमंत्री ह्या नात्यान त्यांची बी गरज आसा, बाकी सहकारी आमचे जे आसात तांचीय गरज आसा।